सर्वांनी मिगलची
जिवान क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूचें आराधन करूंक आमी व्हडा संतोशान हांगासर हजर जाल्या. पास्काच्या काळार आमी आसाव आनी आयची देवस्तुती आमकां क्रिस्ताचो चे हजारपण बोगया, जिवान क्रिस्ताक साक्ष जावया म्हणलो संदेश आमकां दिता. आमच्या जिणयेंत सदांच सोम्या सांगात रावच्याक वो थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर व्हडा संतोशान दादोसकायेन सांगाता मेळ्ळ्या. तर आमच्यो तकल्यो बागोवन त्याच साक्रामेंतांतल्या जेजूक साश्टांग नमन करया. मोगाळा जेजू, तूं ह्या साक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण आमी फाती येता. तुका आराधन करूंक, तुजी स्तुती करूंक ह्या सकाळींच्या वेळार आमी सांगाता मेळ्ळ्या. हे बाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. वो थोडो वेळ तुजे सांगाता करसूंचो आमचें जिवीत बरें करूंक आमकां आदार असो जावं दी. हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण तुवें तुज्या आपोस्तलांक सांगलें. आज तूं आमकांय तेंच उतर सांगताय. हांव तुमच्या सांगाता खरोच हजर आसा आनी तुमच्या सांगाता सदांच हजर आसा. देखून तुमी मुजे थंय रावा, म्हज्या अनभोगांत तुमी रावा आनी तुमच्या जिणयेचें रुपांतर करा. तर ह्या साक्रामेंतांत हजर आसच्या त्रिंदादीच्या देवाक आमी वळखून घेवया आनी ताची स्तुती गावन गावया गीत ये देवा बापा तूं सर्गीच्या.
मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, त्रिएक देवाची आमी स्तुती केली. आमी एक घडी बोर बसचें. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या सक्रामेंताच्या आराधनाक हजर जाल्लीं आमी, तो सोमी आमच्या सांगात आसा. आमचे लागीं तो उलयता, आमकां तो आयकता. काळजाच्या मौनपणांत तो आमचे लागीं उलयता. देखून ह्या सकाळींच्या वेळार आमी मोगान ताची स्तुती करूंक, ताचें आराधन करूंक सांगाता मेळ्ळ्या. सांत पावलो ताच्या पत्रांत आमकां सांगता, किर्तनांनी, काव्यांनी आनी माधुर गितांनी ताची स्तुती करा. ताच्या नांवाक तुमी महिमा हाडा. आमचें जिवीतच मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवाक महिमा हाडचें तसलें जावंक जाय. आमकां देवान रचलां जाल्यार ताची स्तुती गावच्या खातीर, ताच्या नांवाक महिमा हाडच्या खातीर जेजून ताच्या सगळ्या जिवितांत बापाच्या नांवाक महिमा हाडली. देखून जेजू म्हणालो, हांव आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बागार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. धाडलेल्याची खुशी जावन आसा. ताणें म्हाका दिल्ल्या कोणेंच नास जायनाये, बागार सासणीक जिवीत जोडी जाय म्हूण. जेजूच्या जिवानपणांत आमी वांटेली जाल्या. जिवानपणाचें फेस्त थोड्याच दिसां पयलें आमी आचारण केल्लें आनी तो जिवानपणाचो संतोश आमचे थंय आसा. त्या संतोशान बरोवन त्या सजिवान क्रिस्ताचें आराधन करूंक, ताचो अनुभव जोडूंक, आमची जिणी रुपांतर करूंक आमी सांगाता जमल्या. तसो जेजू आमकां ताचे थंय रावोंक उलो दिता. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा आनी हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. कशें एक फांटो वाली थंय एकवटान रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच हांव आनी तुमी क्रिस्ता थंय एकवटान रावल्या करीत आमी फळ दिवंक शकना. जुवांवच्या वांजेलांत आमी वाचता, हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण. तें बरोवन ओमतोच्या मापान, बरोवन ओमतोच्या मापान आमकां जिवीत दिवच्या खातीर तो जेजू ह्या संवसाराक आयलो. कुर्साचें मरण मरोन ताणें आमकां जिवीत दिलां. तर त्या सोम्याची स्तुती करची, ताचें आराधन करचें केदें व्हरतें भाग म्हज्या आनी तुमचें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. तर आमच्या एकल्याच्या जिवितांत देवान साबार बरेंपण केलां. ताच्या बरेपणाचो फळ जावन आज आमी हांगासर आसा ताचें आराधन करूंक. नाजाल्यार हांव आनी तुमी हांगासर आसते ना. ताच्या अपरिमीत मोगान बरोवन आमी व्हडा मोगान संतोशान हांगासर आयल्या. तर थोडो वेळ सोम्याची आमी स्तुती करया. तुमची जबाब जावं दी. अर्घ आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. तुवें आमकां रचल्ल्या खातीर, तुवें आमचो मोग केल्ल्या खातीर, बरीं वडिलां आमकां लाभयल्ल्या खातीर, तुजें आराधन करूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर, पवित्र सभा तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, बरे याजक आनी धार्मीक फावो केल्ल्या खातीर, कश्टां अनवर आयिल्ल्या वेळार आमकां सांबाळल्या खातीर, आमचो मोग केल्ल्या खातीर, आमची जतन केल्ल्या खातीर, आमकां सदांच राखून व्हेल्ल्या खातीर, तुमचे अर्घ उले आसा जाल्यार तुमी मेळोव येत. अर्घ आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू.
अर्गानी वगळाप तुका सुमिया जेजू 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 थोडो वेळ आमी मौन सांभाळया आमच्या काळजान जायते अर्गां उले आसात ते मौनपणी जेजूक आमी भेटोवन दिवया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो सोमयाची स्तुती करचें ही एक भागच हे सगळ्यांक ही फावो जायना पूण म्हाका आनी तुमकां ह्या घडये ह्या पवित्र घडये तें फावो जालां देखून आमी संतोश पावया परत ताची स्तुती आमी करया गावन हे कन्नड गीत आराधने तंदे आराधने हे गीत गायत आसतना आमी तुमी सर्वांनी उबी रावचें बरोवन आमी हें गीत गावया आराधने येसुवे
ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ मोगाच्यानो सोमयाची स्तुती आम्ही केली आणि या घडये ताचे उतर आम्ही ऐकूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो, मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. अध्यायी 17 ओळ 1 स दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआंवक आपणा संगता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो.
थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखा मोळू सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचे वस्तुरू उजवाडा बरी धोवें जालें. आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तोवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपाण घालें. आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो, वो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकोन शीस इतले भियेले ते तरणीर ओमतेच शेवटाले. तोवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपोवन म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगनाकात. देवाचे उतर घे. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जिवांत क्रिस्ताचो अनभोग जोडया, जिणी रुपांतर करया. हो जावन आसा देय आयच्या आराधनाचो आनी येवकारिस्ताच्या संभ्रमाचो. आमकां आमच्या हर एकल्या जिवितांत बरेंपण करूंक मन आसा. आसा की ना? आसा. कित्याक आमी हर एकलीं बरींच, कित्याक आमकां देवान ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपायाची घर रचल्या. तें बरेंपण आमचें थंय आसा. देखून आमी पेल्या विशयान बरें उलोवंक शकता, पेल्यांच्या गरजांक आमी पावता. कित्याक म्हळ्यार तें बरेंपण आमचें थंय आसा. देखून सडीत बरेंपण करच्याक जेजू आज आमकां उलो दिता. जॉन न्यूटन म्हणलो एकलो, ताच्या जिणेंत एक तारुवाचो कॅप्टन जावन आसलो. ताच्या बापूय सांगता ताचें जिवीत तो जियो नासलो, पूण बापूयच्या उपरांत हो पूत सारक्या वाटेन वेच्या बदलाक आनी तिचो वाटो ताणें धरल्यो. त्या शिप्पाचो कॅप्टन जावन ताणें तें शिप्प काळ्या धंद्या खातीर वापरलें. त्या शिप्पा मुखांतर तो आफ्रिकाच्या निग्रो मनशांक दुसऱ्या गांवाक सोरियां तालास करतालो. आनी अशें ताचें जिवीत फुडें वचोनूच आसलें. आनी एक फावटी तो तारुवाचेर म्हणजे शिप्पाचेर पयण करता आसतना ताचें तारू कठीण वाऱ्या वादळाक सांपोडलें आनी बुडच्या स्थितीर तो आनी ताचे सांगाता आसले पुरा बुडोवंक आराम जाले. आनी ह्या संदर्भार जॉन न्यूटनान देवाक उलो मारलो आनी म्हणालो, देवा, म्हाका तूं पाव. जर तूं म्हाका वांचयशी जाल्यार हांव तुजो सेवाक जावन म्हजी जिणी तुज्या मिसांवा खातीर करसितलो. आनी जॉन न्यूटनाचें मागणें देवान आयकलें आनी देवान ताका त्या अनवरांतलें बाचाव केलें. आनी तो तडीर येवन पावताच ताणें ताचें काम सोडलें. तें आनी तिचें काम ताणें सोडलें आनी ताची सगळी जिणी क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करच्यांत एक फामाद देवाची सुवार्ता प्रगट करचो प्रसंगदार तो जालो जॉन न्यूटन. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जॉन न्यूटनाच्या जिवितांत जेजू प्रवेश जालो. देखून ताच्या जिणयेचें रुपांतर जालें. ताबोर पर्वतार जेजूचें रुपांतर जाल्ल्या विशयांत आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकता. आनी रुपांतर जाल्ल्या वेळार ताचे सांगता ताचे मोगाचे शीस आसले. आनी अनेका वाटेन एलिया आनी मोइजे ताचे कडेन उलोवचें ताच्या त्या तेगां आपोस्तलांनी पळयलें. आनी थंय तावन आयकलो तो भोव अपुरबायचो ताळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, देखून तुमी ताका आयका. तो म्हाका मानवाला, देखून तुमी ताका आयका. जेजूच्या जिणयेंत रुपांतर जालें. आनी जेजूचें रुपांतर जाल्लें ताचे खातीर न्हय, ताच्या आपोस्तलांक धैर्यान व्हरच्या खातीर. कित्याक जेजूचे आपोस्तल जेजून सांगची ती उतरां आयकोन मनशा पुताक धर्म दितले, ताका कुर्सार मारतले आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवान जातलो हें तांकां समजोना. तांच्या मेस्त्रीन कश्टोवचें, कुर्सार मोरचें तांकां नाका आसलें. असलें रुपांतर ते आशेवनांत, देखून तें जावचें नाका म्हूण पेद्रू म्हणालो. आनी हांगासर तांकां
धैर्यान भरच्याक तांच्या भावार्थान घट करच्याक जेजू तांचे खातीर रुपांतर जालो आनी त्या संतोषान बरोवन पेद्रू म्हणटा एका रितीचो संतोष भिरांत ताचे थंय आसली आनी पेद्रू कितें म्हणालो आमी 3 तंबू मारया एक मोइजेक एक एलियाक आनी एक तुका पेद्रून सांगो ना ताका एक तंबू जायचे म्हूण ताणें चिंतलें कोणना म्हज्या सांगात जेजू आसतना म्हाका तंबाची गरज ना वय गे न्हय पेद्रू चिंतलें तशें जावंक पुरो जेजू म्हजे सांगात आसतना म्हाका एक तंबाची गरज ना पूण हांगासर गरज आसा जेजूक एलियाक आनी कोणाक मोइजेक मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी सडावत चिंचे आसा देव उबार दोंगरार वस्ती करता म्हूण पोरण्या सोल्ल्यांत हें खरें जाल्लें जुदेव लोक समजतलो देवाचें हजारपण दोंगराचेर मेळटा म्हणून देखून मोइजेक सिनाय पर्वतार देवान 10 उपादेश दिल्ले आनी एलियाक कार्मेल दोंगरार देवाचें दर्शन जालें आनी अशें साबार दृश्टांत आसात पूण नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता जेजूचें हजारपण आमी भोगोवन आसा जेजूचें हजारपण ताच्या आपोस्तलांक भोगूंक मेळ्ळें आनी आज आमी त्याच जेजूचें हजारपण ह्या उंड्या रुपार आसच्या जेजू थंय भोगून आसा आनी तस्सो जिवान जेजू मुजे थंय आनी तुमचे थंय जियेता देखून ताची उतरां चड अर्थ बरीत हांव तुमचे थंय जियेता आनी तुमी मुजे थंय जियेतात मुजे थंय तुमी एकवटून रावा मुजे थंय एकवटून रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात आमी जेजू थंय एकवटून रावल्यार कितलें फळ दिवंक शकता 100 मापांनी न्हय 50, 60, 70 पूण 100 मापांनी आमी फळ दिवंक शकता केदाळ हांव आनी तुमी जेजू सांगात आसा जाल्यार जेजू आमच्या जिवितांत येताना आमची जिणी बदलता वय गे न्हय आमच्या जिणी बदलता कशें जेजू पेद्रूच्या जिवितांत प्रवेश जाता आसतना जेजूची दिश्ट पेद्रूचेर कंसता आसतना पेद्रू आपणाची सूक वळखून घेता गळगळ्यान तो रडलो आमच्या जिणयेंत केदाळा जेजूची दिश्ट आमचेर पडटा आसतना आमच्या जिवितांत बदलावण जाता देखून आमी कितें करूंक जाय आमी आमचे काळीज आनी मन देवाक उक्तें दवरूंक जाय उगडापणाच्या ग्रंथांत आमी वाचता आपले हांव तुमच्या दारार बडोवन आसा जर तुमी तुमच्या काळजाचें दार उक्तें करतात जाल्यार हांव तुमचे थंय जियेतलो तुमचे थंय जेवतलो तुमचे थंय रावतलो म्हूण जेजू सांगता तर आज हें आराधन आमी करता आसतना उडास दर्या त्या ताबोर पर्वतार जेजूचो अनुभव ताच्या शिसांक रुपांतराचो अनुभव जालो देखून आमचें जिवीत हर एक दिसा ह्याच अनुभवान भरून आसा जाय देखून आमी ताची स्तुती करता ताची खुशी पाळटा देखून मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वळ 30 आनी 3 आमकां सांगता सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सक्कट तुमकां मेळटलें देखून देवाची खुशी जेजूची खुशी आमी सोदूंक प्रयत्न करी जाय जेजूची खुशी आमी सोदली जाल्यार जेजूच्या वाटेन आमी समकले जाल्यार म्हज्या आनी तुमच्या जिविताचें रुपांतर जातलें देखून ताका मोगान आमी वेंगून दवरया आनी आमी कांय देवाचो तो ताळो आयकतलो हो म्हजो पूत ही म्हजी धूव म्हाका मोगाची ती म्हाका वा तो म्हाका मानवला देखून तुमी आयका देखून जेजूच्या मोगात हांव आमी प्रभावीत जावन जेजूच्या मोगात हांव आमी प्रेरण जोड आमचें जिवीत पेल्याक प्रेरण दिवचें तसलें जावं दी म्हूण प्रत्येक रितीन ह्या आराधना वेळार आमी मागया मोगाचें न्हू आराधनान आमी जेजूचें केलें
ताची स्तुती आमी गायली, ताचें उतर आमी आयकलें आनी ताचो संदेश आमी नियाळ्ळो. आनी आतां परत तस्सो जेजू आमकां आपयता नवें जिवीत जिवोवच्या खातीर, रुपांतराचें जिवीत जिवोवच्या खातीर. कशें जेजूच्या संपर्काक आयिल्ले सगळे तांचें जिवीत नवें जालें. कोण क्रिस्त थंय आसा तो नवी रचना जाता म्हणटा सांत पावलो. देखून आमकां हर एकल्याक नवी रचना जावच्याक देवान आपयलां. पोरणे सगळें तें पयस वेता. नवे आपणान हांव आनी तुमी जिवोंक शकता. तर ह्याच बरोवशान बरोवन गावया गीत मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आनी तुमकां आपयता. रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मुनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. कष्टानी नष्टा संपटाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टानी नष्टा संपटाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या पत्रा आपल्या गोपा तुमका तो आपयतसा. शांतीच्या पत्रा आपल्या गोपा तुमका तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मोगाच्या 9 ऑगस्टीन म्हणटा देवान आमकां ताचे पासून रचल्यांत आनी आमचीं काळजां ताचे शिवाय विशेव घेनात. आमकां हर एकल्याक देवान ताचे खातीर रचल्यांत, ताचे विणे आमचीं काळजां विशेव घेनात. जाल्यार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या अस्कतकायेक लागून आमी पाताक आदारता. आनी हें पाताक म्हाका आनी तुमकां देवाच्या मोगातावन पयस व्हरता. देवाच्या मोगातावन, पेल्याच्या मोगातावन, समाजेतावन आमकां पयस व्हरता. देखून पाताक आमच्या जिणयेंत तें बरें न्हय. देखून जेजून पातक्यांचो मोग केलो, पाताक तो कांटाळ्ळो, हें आमी सदांच उडास दवरी जाय. पातक्यांचो ताणें मोग केलो पूण पाताक कांटाळ्ळें. पाताक देवा मुखार एक अडकळ, मोगाचो संबंध दवरूंक आमकां एक अडकळ जावन आसा. पाताक सांत जुआंव पावल दुसरो प्राजीत आनी राजी संताना विशीं आपल्या विश्वापत्रांत बरोवन म्हणटा, आधुनीक संवसाराचे पाताक न्हय कुनी लूट, आनीत, अशांती, आनिस्कळपण आनी प्रद्वार. बगार मनशान पाताक ना म्हणलें बरी जियोवचें, हें जावन आसा आधुनीक समाजाचें व्हडलें पाताक. पाताकच ना. अंतस्करणाच्या ताळ्याक हाविदय जावचें, पाताकच ना म्हूण जियोवचें. तर हो थोडो वेळ मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताची वरवणी आमी करया. जेजू मुखार आमी आसाव, ताचें उतर आमी आयकलें. आमच्या जिणयेचें समर्पण करया. खंयसर आमी सुकोवन पडल्या, आमच्या हर एकल्या थंय पाताक आसा. कोणूच सांगूंक शकना हांगासर आसलो हांव भाग्यवंत, म्हजे थंय पाताक ना. देखून जेजू म्हणटा
जसो तुमचो सर्गीचो बाप बरो तशें तुमी बरीं जायसय. कशें हांव भाग्यवंत तुमी भाग्यवंत जायसय. आमकां हरी एकल्याक भाग्यवंतपणाच्या जिविताक आपयलां. जेजू विणे आमी भाग्यवंत जायना. जेजू थंय एकवटून रावल्यार मात्र आमी भाग्यवंत जाता. जेजू बरीं जियेल्यार मात्र आमी भाग्यवंत जाता. जेजू बरीं पेल्या थंय हुस्को दाखयल्यार मात्र आमी भाग्यवंत जाता. दुबळ्या धाकट्यां थंय आमचो हुस्को आमी दाखयल्यार तांच्या गरजांक पावल्यार आमी भाग्यवंत जाता. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो थोडो वेळ आमी आमच्याच पातकां खातीर देवा लागीं राजी जावया. तुमची जबाब जावं दी. बापा आमकां बक्षी. बापा आमकां बक्षी. तुजे तावन पयस गेल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. तुज्या मोगाचो अनुभव करिनातल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. आमची खुशी केल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. स्वार्थान आमची जिणी जियेल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. राजी संधान करूंक फाटीं फुडें केल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. कुटुंबांत एकवटान जियेनातल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. हेरांक बरी देख दिनातल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. हांव मुजे म्हणल्यार स्वार्थांत जियेल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. हेरांची बेपारवा केल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. आमची जिणी दादोसकायान जियेनातल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. दुबळ्या धाकट्यां थंय उदार जायनातल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. पेल्या थंय हुस्को दाखयनातल्या खातीर बापा आमकां बक्षी. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमची संस्कृताय आमकां कळीत आसा. मौनपणान आमी जेजूक उलो मारया. खंयसर आमी चुकोन पडल्या सोमयाची कृपा आमकां गरज आसा. म्हजी कृपा तुमकां आसल्यार पुरो अशें म्हण आमी सांत पावलोच्या पत्रांत वाचता. देवाची कृपा आमकां हर एकल्याक गरज आसा. आमच्या पातका तावन आमी पयस वेचाक आमची खुशी करनासतना देवाची खुशी करच्याक आमकां देवाच्या कृपेची गरज आसा. तर ह्या घडये आमी गावया गीत आमच्या पातकांची दूख धरन. देवा तावन हांव चड पयस सरलो, आतां हांव फाटीं येतां. चड पयस सरलो, आतां हांव फाटीं येता. पातकाच्या वाटार सरकुलो, सोमिया घरा फाटीं येता. फाटीं येता, फाटीं येता. परतून सांडून वेसोना, उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात. सोमया हांव फाटीं येता, फाटीं येता, परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात. सोमया हांव फाटीं येता. वगडायली हांव मोलादीक वर्सां, आतां हांव फाटीं येता. दोळ्यांनी म्हज्या भरून तुका, सोमया घरा फाटीं येता. घरा येता, घरा येता. परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा
तुझ्या मोगाचे सोमिया हांव पाटी येता घरा येता परतून साडून वेसोना उक्ते आसा तुझ्या मोगाचे सोमिया हांव पाटी येता मोगाच्या नो सांब पावलू रोमागरांक बरयल्ल्या 12व्या अध्यायांत वळ 1 आमकां सांगता ताका मानता जसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिया ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बगार तुमची मोनां नवी जावं तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं असल्या रुपांतरपणाक देव आमकां आपयता देवाचें उतार आमकां उलो दिता असलें रुपांतर काळजा मोनाचें रुपांतर म्हज्या आनी तुमच्या जिणयेंत आज जावची गरज आसा ही गरज आसा केदाळा हांव आनी तुमी सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय एकवटून रावता त्या दाळा मात्र आमच्या जिविताचें रुपांतर जातलें त्या दाळा हांव म्हणलें आमी जावन बदलतलें म्हजी खुशी जावची ना बगार देवाची खुशी जारी जातली आमी स्वार्थी जावचें ना पूण हेरांचें बरेंपण वळखून आमकां ह्या संवसारांत आमकां दिल्लें जिवीत संतोशान जिवंक आमकां साध्य जातलें असलें रुपांतर जेजू आमचे तावन आशेता देखून आमी ह्या जेजू तावन आशेवया जेजू तावन मागया जें कितें आमी बावडतान मागता तें सगळें तो आमकां दिता तर एक घडी बरो आमच्या गरजां खातीर आमी मौनपणी मागया सबार गरजां खातीर आमकां मागोवंक आसा सबार जाणांनी ह्या आराधनाक येता आसतना आमच्या खाली तुमचे लागीं सांगलां आसूंक पुरो आमचे खातीर मागा म्हूण तांचो सगळ्यांचो आमी उडास करया तांचे खातीर आमी मागया मौनपणी ह्या घडी आमी आमकांच समर्पून दिया जेजूक आमचे कुटाम आमचे पिरगस कुटाम आमचे वाडे आमची समाज आमचे सगळे राष्ट्रच जेजूच्या हातांत समर्पून दिवया आमी कश्टोन आसच्या संवसारांत जियोन आसा कोरोना पिडे वरवीं जायतो लोक कश्टोन आसा तांचो उडास काण आमी मागया आमच्या कुटुंबांत साबार जण अस्वस्थ आसात भलायकी नासतना आसात तांचो उडास काण त्या सर आमच्या मोगाच्यांक जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया आनी आमचे खातीर आमी मागया सगळ्यां खातीर प्रत्येक रितीन आमी मागया आज आमची हिंदू भावंडा तांचे नवे वरास आचरण करतात तांच्या खातीरय आमी प्रत्येक रितीन मागया आमची सगळी मागणी आनी तेसावां जेजून शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी समर्पून दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार ह्या स्वादीक घडये आमी हांगासर सक्रामेंतांतल्या जेजू समकार आसां मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तर आज आमकांच समर्पून आमी दिवया सगळोच जेजू तुका हांव समर्पिता म्हूण सांगया आमचें जिवीत आमची योजना आमचे कुटुंब कितें सगळें समर्पूंक आमकां जाय ह्या घडये जेजूच्या जेजू थंय आमी समर्पून दिवया तो जेजू आमची सगळीं कुटुंबां भाग्यवन करून दी म्हाका आनी तुमकां भाग्यवन करून दी आनी ताच्या भाग्यवनपणाच्यो साक्षी जावं ताच्या जिवानपणाच्यो साक्षी जावंक आमकां कृपा दिवं दी म्हूण मागोवन व्हडा
संतोषान हे गीत आमी गावया सगळो जेजू समर्पिता Sogros Jesu समर्पिता कुशीन सरा उपसिता सतस्मोक ताचे पात्य ताचे दया चिता सर्व साधिता सर्व साधिता Sogros Jesu सर्वतारा हा समर्पिता सर्व साधिता सर्व साधिता Sogros Maka सर्वतारा हा समर्पिता Sogros Jesu समर्पिता ताच्या पाया सरपोर्ता लौकिकुशा लाय ससांता कांगे सोम्या माकाता सर्व साधिता सर्व साधिता Sogros Maka सर्वतारा हा समर्पिता सर्व साधिता सर्व साधिता Sogros Maka सर्वतारा हा समर्पिता काळजाच्या बावनपणांत इंच उतरां पोरात आमच्या मोती काडया संपूर्ण तरान आमकांच आमी आज जेजूक समर्पून दिवया जेजूच्या स्पर्शान बरोल्ली आमी आमचे जिवीत रुपांतराचें जावन आमच्या कुटुंबाक फाटीं वचून नवें जिवीत सोम्या थंय रावचें तसलें जिवीत सदांच जियोवच्याक ताचो आदार मागया आनी ताचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया Yedia ora sacramenta sastanama coruvia purvilyatia rupa bodha novioriti adaria salvon vecha अस्कत विश्व भावार्थाचे और दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्लासानी स्तुतीसा पोतवी महिमा सस्ता सस्ता Castalia Arsita Tuca Donga Cha Spirita Sama Sami
देवा बेची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान देता आघातांची सोम्या निरता ओढा मानात तुका लागता सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराची सोम्या बांदेन आसा दक्षिण तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार माता अर्ध्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता
भयणीनो आनी सालोरसाच्या भक्तिकानो तुमकां सर्वांक बरो दीस हांव मागता. हेचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या मदें आसा बाप अनिल लोबो सान जुजे सेमिनरी जेप्पू हाचे प्राध्यापक ते जावन आसात. तुमच्या नांवान फादर रोशन हाका हांव बरो स्वागत फादर अनिल रोशन लोबोक हांव स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवाशी आसात. देवान केलो उपकार गांदिता आविल आश्वित जिसिल्वा लूट सुबाडो. देवान केलो उपकार गांदिता स्टॉलिन आनी सोनिया डिकुन्ना लग्नाच्या 5व्या वर्साच्या वार्षिकोत्सव संदर्भार सान फ्रांसिस वडो. आनी देवान केलो उपकार गांदिता मिल्किया देस फेरावो बीजे. तशेंच देवान केलो उपकार गांदिता स्नेहा विनेजस सान पाऊल वाडो आनी पीटर लोबो मुंबय. कुटुंबाच्या आल्मा बसत स्टेला पिंटो सेंट ॲग्नेस वडो. कुटुंबाच्या आल्मा बसत लिडविन आझवेडो सान फ्रांसिस सावर वडो. सगल्या सौर्व आत्म्या बसत सुनील आनी मारियेट. फुलगोतींतल्या आत्म्या बसत शालेट कॅनडा. स्टेफानिया आनी स्टेफी पिंटोच्या इरद्या बसत सेंट ॲग्नेस वडो. शालेट हिच्या इरद्या बसत कॅनडा. आशिष हाच्या इरद्या बसत बोंदेल आनी एक सालोरच्या भक्तीक ताच्या इरद्या बसत मागो आमकां मिसाच्या बलिदाना वेळार उलो दिला. हाच्या सांगता आमचे सर्व गरजो कितें आसात हे सकट गरजो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक भेटो भक्तीपणी ह्या बलिदानांत आमी पात्र घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नाव आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जिवान क्रिस्तातय मुच्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो क्रिस्ताचो अनुभव करया जिणी रुपांतर करया. हो संदेश आज आमी नियाळूंक येता आसतना तसो जेजू आमच्या काळजा मनांनी वस्ती करचो आमची जिणी रुपांतर करून दी दिसान दीस ताचे सारखे जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या पयलें एक घडी बोर आमची अस्कतकाय उणेपण आमी वळखून घेवया. कालत्या काळजान सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गनिया उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेवन सदांच संवकार करये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन बागेवोन फ्लोरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून मायमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. भावार्थाचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखी नासलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नासलो. भुंयबाट आनी घरदार आसलेली आपणाचें पुरा विकून मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूतांच्या पांयां सरशीन दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे तेकीत तो वांटतले. अशें जुजे नांवाचो सिप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबास म्हूण धर्मदूतांनी अनेक नांव दिल्लें. हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूतांच्या पांया तळा दवरलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वड उपकार. तुझ्या मुखामुळासो पडसर आमची फांको सर्वेस पोरा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जावती म्हज्या नितीगोर देवा. कश्टान वरांतलो म्हाका निवारतल्या मुझे काकूळ कर, मुझे मागणे आयकून घे. तुझ्या मुखामुळासो पडसर आमची फांको सर्वेस पोरा. आपल्या विश्वास्यान सर्वेस परदया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता. तुझ्या मुखामुळासो पडसर आमचेर फांको सर्वेस पोरा. तुझ्या मुखामुळासो पडसर आमचेर फांको सर्वेस पोरा. Halleluja gavya somya करसिया ताच्या पवित नावान वगडीक उसरया. Halleluja gavya somya करसिया ताच्या पवित नावान वगडीक उसरया. गीता गावनोवी सोम्याक नावाड्या किन्नारी वासो ताका वगडया. ताची संस्कृत्या आमी ताचे बळयपण आमी वागल्या. Halleluja gavya somya करसिया ताच्या पवित नावान वगडीक उसरया. Halleluja gavya somya करसिया ताच्या पवित नावान वगडीक उसरया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुझे सोवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें तुमी परत्यान जल्माचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावा नाका वारें आपणाक कुशी आसा थंय वाळटा ताचो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मेल्ल्या अर्येकल्याकय अशेंच घडटा निकोदेमान विचारलें हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें जेजून ताका जाप दिली इस्रायलांत एक शिकोणदार तूं तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू सतत जावन तुका सांगता जें कितें आमी जाणा आसाव तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशांतच आमी साक्ष दिता तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात संवसारी संगती विशांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमुनिनात तर सर्गींच्या संगती विशांत हांव सांगान जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमून केल्यात सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडोन गेल्लो ना जशें मोइजेन आरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय तोवळू ताका सतमुंतलेल्या अर्येकल्याक सासनीक जिवीत लाभतलें देवाचें उतर घे वखणी तुका क्रिस्ता जिवान क्रिस्त थंय मुच्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कितें हें सवाल निकोदेमान जेजू कडेन विचारलें आनी जेजू ताका म्हणालो एक शिकोणदार जावनी तुका हें समजना मू पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर आमी देवाची भुरगीं जाल्याव पातकाक मरोन जिवानपणाक आमी उठल्याव जेजू सांगता आमी एकवटल्याव त्या दिसतावन आराम जाल्लें आमचें भावार्थाचें पयण आजुनी तें मुंदारून वचोन आसा देखून आमचें जिवीत क्रिस्ता सारकें जाय जय परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत क्रिस्ताक पयलो जागो दिवचो क्रिस्त केंद्रीत जिवीत जियोवचें ताच्या जिवानपणाचो अनुभव कर्ण जिणी रुपांतर करचें हें असलें जिवीत परत्यान जल्मोवचें म्हणल्याचो अर्थ आमकां अर्येकल्याक आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेन जियेत आसतना जायत्यो अडकळी आसात देवाच्या कुशे विरोध वचोंक पूण देवाचें उतर आमकां सांगता आमी देवाच्या कुशेक खालतीमान घाली जाय देवाची खुशी कितें म्हणलें आमच्या जिणयेंत आमी समजोवंक प्रयत्न करी जाय केदाळ आमी देवाची खुशी करता आमच्या जिणयेंत देवाचें हजारपण आमकां भोगता आनी आमी संतोशान आमचें जिवीत जियोवंक आमकां साध्य जाता असलें जिवीत सुरविल्या क्रिस्तांवांचें जावन आसलें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें भोव आपुरबायेचें घडीत सुरविल्या क्रिस्तांवां विशांत सुरविली क्रिस्तांव पर्जा भावार्थी लोक एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन आसले तांचे थंय गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातुल्लो कित्याक म्हळ्यार ती उदार मनाची जावन आसलें ग्रेस्त आसले तांची आस्त बदीक विकून धर्मदुतांच्या पांयां मुळांत आण दवरतले आनी मेळिल्लो आयवाज सामुहीक रितीन हेरांच्या गरजां खातीर वापरतले ताका रुजवात जावन आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता बार्नाबासाचें जिवीत बार्नाबास म्हळ्यार बुजवणदार म्हूण अर्थ जाता उपरांत आपलें सगळें जिवीत सांत पावलो सांगता आनी हेर धर्मदुतां सांगता ताणें सोम्याक परगट करूंक करसिलें आनी ह्या ग्रेस्त मनशान ताचें सगळें आस्त बदीक विकून सोम्याचो फाटलाव ताणें केलो जर तुका संपूर्ण जावंक खुशी आसा जें कितें तुका मोगाचें म्हूण आसा तें सगळें वीक ये आनी म्हजो फाटलाव कर ग्रेस्त तरणाट्याक जेजून सांगलें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एका काळजाचे आनी एका मनाचे जावन जियोवंक साबारपोटी आमकां कश्ट भोगतात पूण हें असाध्य न्हय कोण देवाची खुशी समजता ताका हें जिवीत जियोवंक साध्य जाता सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सक्कट तुमकां साध्य जातलें सुरविली पवित्र सभा आमकां प्रेरणाची जावन आसा देखून आमी हर एक पोटी हें वाचप वाचता प्रत्येक जावन ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या जमत्यांनी सांगता मेळिल्ल्या वेळार आमी हें वाचता एका काळजाची आनी एका मनाची आमी सोम्या सारकें जावंक आसा
सोम्या सांगात आमी नव्यान जिवीत जिवंक आसा. सांत पावलो ताच्या पत्रांत आमकां सांगता कोण जेजू थंय आसा तो नवी रचना जाता. आदलें पुरा काण वेता, आदलें पुरान अपयस जाता, तो नवी रचना जाता. देखून असलें नवेपणान भरिल्लें जिवीत जिवंक आज आमकां आपणें दिता. देखून निकोदेमाक असलें जिवीत जिवंक जेजू उलो दिता. निकोदेम एक शिकोणदार जुदेवा मध्ये तो आसलो, पूण जुदेवांच्या बियान दिसा उजवाडाक जेजूचो फाटलाव करूंक ताका भिरांत दोस्ताली. देखून तो रातीचें येवन गुप्ती जेजू कडेन वाद विवाद करतलो या बावाडटा विशयान समजणी घेतालो. देखून जेजू ताका सांगता तुवें परतून जल्माल्ल्या करीत ह्यो सगळी संगती तुवें समजून सोम्याचो फाटलाव केल्या शिवाय तुज्या जिवितांत तुका संतोष लाभचो ना, दादोसकाय मेळची ना. पूण जेजू थंय ताका दादोसकाय मेळ्ळी. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जात आसतना प्रत्येक जावन सांत आंतोनीक आयच्या दिसा आमी मान करता आसतना ताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. ताचें सगळें जिवीत सोम्याच्या मोगान तें जावन आसलें. जें कितें ताणें अजापान ताच्या जिणयेंत केली जाल्यार देवाच्या सक्तेचेर बरोवन ताणें केली. देखून ताची जिणी आमकां हर एकल्याक मेलफांक्त जावन आसा. देखून ताका आमी मान करता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कोण जेजूच्या संपर्काक येता ताचें जिवीत रुपांतराचें जाता. तर असलो संदेश आज आमी नियाळटा आसतना हो संदेश आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत जिवंक आनी ह्या येवकारिस्तांत हजार जावचो जेजू ताकाच मोडून आमकां दिल्लो जिणी परिवर्तनाक आमकां कृपा दिवं दी. आनी आमी सदांच एका काळजाचे आनी एका मनाचे जावन आमच्या कुटुंबांत, आमच्या पिरगेजेंत, वाड्यांत खंयसर आमी वेता थंयसर क्रिस्ता सारके जावन नवी रचना जावन जिवंक जाय आसची कृपा जेजू आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मनेमेक आमच्या कनिकेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवन लोरेस जामनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मोळणा वरवीं माईमेवून जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मोनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकाणणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. सासनाच्या जिविताक जल्मलली
उजवाडाची भुरगीं ताणे आमकां केली आनी बावाट्यांक उगडली दारां सर्गींची. आमा पत्क्यांक तुज्या ताच्या मोरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवानपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजाता. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. बापा कोरोसू तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुकुशेन कश्ट मोराण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच पोरींचे वाण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गूट परगटुया. सोम्याचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगास देंवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवंत बापा पिठभाव सल्डाना आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे आसा की वर्गा बराबर तिका प्रति मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांक ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे जगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मी मागता. अंकुवार मरिये देवात्मे संगाती भगेवन सुजे तुजो पोती सालोरेस आमचो शरोती आनी सर्व धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमी सर्व एकाच बापाची भुरगीं म्हणलें वळखून जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तुकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्नाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. जिवान क्रिस्ताची शांती एकामेका लागीं वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जीवनाच्या वेळी तुवें उंडो मोडलो तुज्या सेवासान तो वाडलो. काळजीचो रगवारूस प्राण सीसा पियोंक दिले. ये जेजू मोगाळा जेजू दया धन्या बागे बोलता. ये जेजू मोगाळा जेजू कडपाता तुवें उदा पियेक दिले. मनाचे ते काम तुवें काम दिले.
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रीती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी आल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हातपाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांची हक्कां राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. देखून बसा. आज जेजू दीस व्हडा संख्यान हांगासर सालोरसच्या नोवेनाक हजर जाल्ल्या सर्व भक्तिकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सालोरसाची आशिर्वादां पेसावा तुमचेर हांव मागता. आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थबरेस प्रसंग दिवन तशेंच आराधन सोलून वेल्लो जावन आसा. बाप अनिल रोशन लोबो गांवांत कुप्पे पादांव फिरगजेचे प्रस्तुत सांत जुजे सेमिनारी जेप्पू हाचे प्राध्यापक जावन आसा. सांगातास पयल्या वर्साचे जे कितें सेमिनारीक नव्यान भरती जातात डिग्री शिकोवप जावन फर्स्ट इयर फिलॉसॉफी या प्री फिलॉसॉफी म्हणटा हांव ताचे इन्चार्ज ते जावन आसात. पदराप गायन करच्यांत बारीक हुशार. सेमिनारी आसतना सकाळींच्या मागण्या वेळार बरी बाजानां तो म्हणटालो. गुलबर्गांत बिदरांत ताणें थंयसर सेवा दिली, रिजन्सी केल्ली आनी थंयची कन्नडा बाजानां हिंदी बाजने पुरा भोव बऱ्या रितीन आमच्या सेमिनारीन चापेलांत गायन करताले. फादर अनिल रोशन लोबो तुमकां हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवान आनी ह्या पुणशेताच्या डिरेक्टराच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सालोरच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. मगोचे न्हू तुमकां कळीत आसा कोविड-19 दीस बेता आसतना रुल्स सडून बेतात आनी आमकां खबर आसा थोडे फावटी लॉकडावन जाता कोण ना म्हणून एक करते दिसो खबरी जावन आसा. देखून हांगासर नोवेनाच्या भक्तीपणा वांटेली जाता आसतना हर एकल्यानी कोविड-19ची रुल्स पाळच्यो. प्रत्येक जावन मास्क खड्डाय जावन घालचें. थोडी जाणां इतल्यार मात घालतात, आतां वयर करतात. मास्क खड्डाय जावन घालीचे. हांगासर CC कॅमेरा आसा, फूल रेकॉर्ड जाता. सांगातास कुटुंबाचे सांदे आयले जाल्यार तुमी सांगाता बसयेत, ना जाल्यार तुमी सोशल डिस्टन्स दवरून बसचें. आनी हांगासर भितर येता आसतना हर एका दरवट्यांतल्यान आमी सॅनिटायझेशन दवरलां. हर एकल्यांनी सॅनिटायझेशन करीत जाय आनी अशें कोविड-19 रुल्स पाळया आनी आमी समेस्त भलायकी बरीत आसूंक देवाची कृपा मागया. मगोचे न्हू सालोर मुखांत मागोवंक हांगासर जायती तेसावां आनी अर्गां उली आयल्यात. ती तुमचे मुखार हांव दवरता आनी सालोर मुखांत मेळ्ळ्या स्वरूपकाराक आमी अर्गां दिवया. एका स्त्रियेचे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एका स्त्रियेची पिडा गूण जाल्ल्या बसत ती देवाक अर्गां दिता. एकल्याचे काजराचे कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या बसत अर्गां दिता. एकल्याचे ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एका काजारी जोड्याक सर विघ्नांतले राखून व्हरून भलायकी दिल्ल्या बसत अर्गां दिता. मगाच्या तुमच्या जिवितांत जायते बरेपण सालोरसा मुखांत मेळ्ळे मागल्या वेळार तुमकां लाभलां आसतलें. पूण हांगासर तुमी हांगासर दिवना, पूण तुमकां कळीत आसा आनी देवाक कळीत आसा. देखून आमच्या हात उबारुया. व्हडा ताळ्यान व्हडा संतोशान आमच्या देवाक आमी अर्गां उले पटोवया. अर्गां तुका सुमया जेजू, वगळाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, मान तुका सुमया जेजू, अर्गां जेजू, वगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू, जय जय जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. सालोर मुखांत देवान गेल्या स्वरूपकाराक आमी अर्गां दिवन
गावया हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू काळजान हांव वगडाप दितां जेजू हांव वगडाप दितां जेजू हांव वगडाप दितां जेजू हांव वगडाप दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव वगडाप दितां जेजू हांव वगडाप दितां जेजू हांव वगडाप दितां जेजू काळजान हांव स्तुती करतां जेजू स्तुती करतां जेजू हांव स्तुती करतां जेजू स्तुती करतां जेजू म्हज्या काळजान हांव स्तुती करतां जेजू हांव स्तुती करतां जेजू हांव स्तुती करतां जेजू काळजान सालोन समुखांत मागोवंक हांगासर जायतीं ते सभा आयल्यांत एका भाड्याच्या घरा रावच्या मनशांनी घर खाली करून वचोवंक आमचे लागीं मागोवंक सांगलां एका स्त्रियेचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक एकल्याचें बिझनेस बरें जावंक दोगांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक घर सोडून गेल्ल्या स्त्रियेन घरा फाटीं येवंक एकल्याचें काम केल्लो सांबाळ ताका फाटीं मेळोवंक प्रायवेट सोसायटीन घाल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक एकल्याची कोर्ट केस बरे रितीन इत्यार्थ जावंक एकल्याची मानसीक पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याची फाल्यां जावची युटेरस सर्जरी बऱ्या रितीन जावंक दोगां भुरग्यांनी मोबायल चड वापरली नासतना बरें करून शिकोवंक ऑनलायन क्लास आराम जाल्या उपरांत जायतीं भुरगीं मोबायलाक एडिक्ट जाल्यात तशें जाल्यार भुरग्यांनी तें एडिक्शन सोडून शिकपा थंय गमान दिवंक मागोवंक उलो दिला दोगांक बऱ्यो सैरिक्यो मेळोवंक एकल्याक स्वंत घर बांदूंक फावो जावंक घर सोडून गेल्लो घरा फाटीं येवंक आनी सांगात आस प्रत्येक तेसो पासून मागोवंक आमकां हांगासर उलो दिला फिलीप म्हणल्याक दुश्ट सत्तेतावन सुटका मेळोवंक आनी ताच्या कुटुंबाच्या संदेतावन मेळची इजा पयस जावन संपूर्ण सुटका मेळोवंक आमकां मागोवंक उलो दिला शालिनी हेचे पोटांतली गूण जावं तशें वटिको पिडा गूण जावंक मागोवंक आमचे लागीं सांगलां एम्ब्रीन हाचें काम परमनंट जावंक प्रकाश मलेरिया तापातावन गूण जावंक शालिनी आनंद एम्ब्रीन आल्बर्ट लीना एन्ड्रिटा एमिलियो हांकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक फ्रांसीस डिसोजा फदमुल्लास आस्पत्रेंत एडमीट जाला फाटी पडला ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला जोसेफ ब्रेगान्झा हाका बरी भलायकी मेळोवंक लिओना ह्या भुरग्यान काल जावन वडिलांक काल जावन बऱ्या रितीन मोगान जियोंक कुरपा मेळोवंक एकल्याचो पांय दूख बेगीन गूण जावंक आलिस डिसोजा आस्पत्रेंत आसा ताका बरी भलायकी मेळोवंक डायना कुंदापूर हिच्या सर्व तेसां पासून मागोवंक आमकां आपोवणें दिला सिसिलिया मुडुबेळ्ळे हिची सर्व तेसवा जारी जावंक आनी सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या कोरोना पिडा नपयस जावंक आनी बेगीनच आमकां सगळ्यांक संतोशान समाधान जियोंक पयल्या आसा तशी ते स्थिती परत फाटीं येवंक मोगाळ बाबडीन आमकां सर्वांक कळीत आसा दीस वेता वेता मनशाचे जिविताचे कश्ट चडोन येता आदल्या वर्सा कोरोना पिडा वेळार लॉकडावन जावन सबार समस्या उदेल्ले आनी आतां पळयत आसतना परत लॉकडावन जाता गे म्हणलो संदेय आमकां येता जर लॉकडावन जालें जाल्यार मनशाची गत कितें जायत जायते जण दीस काम करून त्या पयशांनी आपली दिसपरते ग्रास सोडटात जर लॉकडावन जालें जाल्यार तांकां वावर करूंक जायना दिसपरतो ग्रास मेळना आनी समस्ये सोडटा इस्कॉलां बंद जाल्या आसता भुरग्यांच्या शिकपांतय जायतो परिणाम जाला जायते जण शिकोवन तांकां जालां बरे मार्क्स आसतात पूण तसल्यांक काम मेळना
देखून ह्या वेळार मोगाचेनो सर्व गरजेवंतो आमी उडास काडया तांचे बसत आमी मागया प्रत्येक जावन नोवेनाक येता आसतना साबार आनी तुमच्या लागीं सांगला जावंक पुरो आमच्या बसत मागा म्हणून तांचे बसत आमी मागया आनी तुमी नोवेना येता आसतना तुजे बसत आमी मागता म्हणून सांगून आयल्या तशें जाल्यार बसत ही मागया आनी तुमच्या जिवितांत जायते कश्ट समस्या आसा तांचे बसत ही मागया आनी ह्या वेळार डिवायन TV बोंदेल चर्च YouTube आनी विविध माध्यमां मुखार हे भक्तीपोड नोवेन पळोवच्या सर्व लोकां बसत कित्याक साबारांक हांगासर येवंक आसात जाला आसता तांच्या गरजां बसत आमी मागया मोगाचे न्हू सुमार 130 आनी 5 135 दिसांत हांव आमचे रैत प्रतिभटन करून आसात आनी की तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावना सर्व रैतां बसत ह्या वेळार विशेष रितीन आमी मागया आमच्या भारत देशांत साबार कडेन एलिसांव जावन आसा ह्या एलिसांवांत बरो सरकार विसून येवंक हर एका धर्माच्या लोकांक तांचो धर्म जियोंक धर्म परगट करूंक आनी बियाविणे संतोशान जियोंक फावो करचो तसलो बरो सरकार आमकां लाभोवचे बसत आमी मागया तिकडे आमचे दोळे धांपया मोगाच्यो न्हू साबार आमचे कसली गरजा आसात आमच्या कुटुंबाच्यो गरजा आसात जायते जण पिडेस्त आसात तांचे सगळ्यांचो उडास काडून सालूरसां मुखांत्र देवा लागीं मागया आनी आमचे मागणी देवाक भेटोवया आमचे सर्व गरजो संगता घालून आमी गावया आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा उदार काळीज तुनी म्हाका आयच्या आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा उदार काळीज तुनी म्हाका आयच्या दिसा मोगाचेनो सर्व आमी दिमी घालया आनी सालोरसाचें गीत गावन सालोरसाच्या नोवेनाक आमी आयती जावया हे जैते वोन सालो रेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवक आणि मर्तीरा वर्त्या पतिणेर आणि प्रभुशान आमी तुजे नजरे आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना आयक आणि तुजे जिणे बरी आमची जिणे आमी करून आमकां आदार दी देवाची आनी कल्याण सेवा करून आमकां प्रेरणा दी देवा ताई आमचो वाट सडय आमच्या सालत्या जीवनात वाट तुमच्या स्तोत्रांचे जैत करून आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र सक्रमेंतांनी जोडून आमचो वाट दड करून आमकां बरें मोहन दी दबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गरजेंतय उदार जावं आनी तांच्या गरजांक पावून आमकां दया कर पवित्र युकारिस्तांतय आनी मागणेच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर खुर्सार पिळायल्ल्या जेजूतांव आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गीच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बळ दी आमच्या सर योजनांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले कामे आनी महान शिल्पी जावन तुजो आदार पटय क्रिस्तांवांक आनी भावार्थांत शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर भावार्थापणे बरी क्रिस्तांवांची जियो आनी बाकी मोरून सरकार तुजे संगी देवाक वगळसूं आमकां फावो जावच्या आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर मागता आमेन आतां प्रत्येक जावन पिडेस्तां खातीर आमी मागया एक घडी बोर कोश्टोंच्या पिडेस्तांचो आमी उडास काडया तांकां जेजूक समर्पून दिवया
सालोरेसाची मजत तांचे खातीर मागया. सोम्याच्या नावी आमचो आधार, ताने रस्ता सर्गाने संसार, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया सर्गीच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कष्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांतय तुझे काळीज कितले मोवाळ मुळ्ळे तुझ्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. तेच परी तुझ्या सेवाका सालोरेसान आपली जिणये आनी मरणान जायती अजापां करून तिस मोवाळाई लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो बावाट वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमा पसोत विनाती कर भाग्यवंत लोरेसा. ख्रिस्ताच्या स्नेहामोदच्या खातीर प्रार्थुया सर पदवेदार देवा भाग्यवंत लोरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्याचो उजो पालवोवची सकत आमकां दी. आमी बावार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. सर्व आमी उबे रावया. जेवणाचेर आशीर्वाद घालच्या पयले हेच्या जेवणाक पोशाक रावल्यांक अर्घा दिवंक देव बरें करूंक हांव शिवरता. हेच्या जेवणाक स्पॉन्सर जावन रावल्यांत स्टॉलिन आनी सोनिया डिकुन्ना हांच्या लग्नाच्या 5व्या वार्षिकोत्सव संदर्भार सांत फ्रांसीस सावर वाडो ₹5000. तशेंच नांव नाका म्हणून लुट्स वाडो ₹3000. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सालोरेसाची मिस्नार बेसावां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मगचनो आमी सेमकेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालच्या पयले आजोडया भक्तीपणी आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. सर्गेचेर आनी हे उल्हास पावो. कित्या जागा तूं वोवंक फावो जाले. तूं आपणे सगळ्या बरें जिवन चला. आबा बसो देवा लागीं माग. संतोष आनी उल्हास पावंक वार मरये. कित्याक सोमी करोस जिवन चला. प्रार्थुया देवा तुझे एकल्या आस्पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा वरवीं संसार संतोष तुवें दाय केले. ताचे मे अंगवा मरे मरे पाक ससनाचे दीस संतोष आमकां लाभस कर म्हणून मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमिया मरे पाक आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. देव गेले आवडवे आमच्या रत्न्या सरके सेमकेला चतबे म्हणजे मते सोडाय मकराक संभाळ सरे आमेन. ससन स्वविश्व उदित गाय समिया निरंतर प्रगातांचे पगोदी समरत मनुष्य मध्ये आमेन. सर्गीच्या भूमगाळ बापा सालोरेसाच्या नोवेनाक हांगासर हजर जावन तुजी जेजूची स्तुती करूंक आनी पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक तुवें जेवण खाण फावो केलें. आनी आतां हें भक्तीपण वांटिल्ली जावन घरावेच्या पयलें आमी सेवकीच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेवल्या वरवीं जें कितें आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आराधना वेळार आमकां नियाळ संदेश मेळ्ळा तो संदेश आमच्या जिवितांत जियोंक आमच्या जिवितांत परिवर्तन जावंक प्रत्येक जावन आमी नव्यान जल्मोवन आनी आमी चड आनी चड जेजूक आनी देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक आनी देखी बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक आमकां कृपा दिवन मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या स्पुता जेजूचे नांवी आमेन. हे माणे गीत आमी गावया. Seven the ways
कल्पत्रासोवे ओंकार मरिया आशीर्वाद देवाका आम्हा पासून विनंती कर मागे स्तोत्रवेल आणि आमकां आमच्या आमच्यान म्हटले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन